बेळगावच्यान गोंयांत येवपी बेकायदेशीर गोमांस वाळपय पुलिसांनी ताब्यात घेतले। कांय जाणांनी हे गाडयेचो पाठलाग करून ती गाडी आडयले उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली। पुलिसांनी टेम्पो सयत ड्रायव्हर दुबावीत सय्यद इस्माईल मार्चोनी हाका ताब्यात घेतला। ताच्या कडल्यान सुमार 11 लाखाचे गोमांस जप्त केला। फुडलो तपास सुरू आसा। आज आमच्यांनी केरी चेकपोस्टाचेर परत एक गाडी धरल्या। आयच्या 10 दीस पयलीं सुद्दां आमच्यांनी एक गाडी अशें फाटल्याक करून गाडी धरून आमच्यांनी पोलिसांक दिल्ले, तितून 3 रेडे आशिल्ले आनी आयज परत एक गाडी आमकां ओवरटेक करून आमचेर आंगार येवपाक लागले आनी त्या गाडयेचे फाटल्याक करून आमच्यांनी तेन्ना जे गाडी धरले त्या गाडयेचो नंबर GA09 U6352 ह्या गाडयेचो नंबर आनी ह्या गाडी चलयतालो सय्यद मचानी हो केपेंचो आनी त्या गाडयेन आशिल्ले फुल्ली लोडेड बीफ अनहायजेनीक वे विदाउट एनी कोल्ड स्टोरेज विदाउट एनीथींग विदाउट एनी डॉक्युमेंट ना, कोल्ड स्टोरेज ना, आयस ना, कांयच ना, अनहायजेनीक इल्लिगल सामान गोंयान हाडटा। कर्नाटकान जे इल्लिगलिटी चलता ते घेवन गोंयान येता आनी गोंयान हांगासर येवन हे इल्लिगल बीफ जे आसा विक्रेती करता। आमच्यांनी ही कंप्लेंट DGP, SP नॉर्थ, SP साउथ, मोलेम, कुल्या पुलीस स्टेशन, वाळपय पुलीस स्टेशन सगळे कडेन पावयल्ले आसा आनी आमी प्रत्येक फावटी प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आमी रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी हेंचेर एक्शन घेवचो। देर आर ऑलमोस्ट 10 to 15 illegal vehicles which are coming from Karnataka to Goa without any documentation. Police are least bothered. पोलिसांनी काय करू ना। सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन, सरकारा कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की हे जे वाहतूक चालू आसा, जे आमचे गोरवां गोंयच्यान भायर वयता आनी थंयच्यान जे बीफ येता तेजेर कितें एक्शन घेवचो आनी तेजेर एक्शन घेवन हे जे इल्लिगलिटीज चालू आसा हे बंद करचे। आयज परत वाळपय पुलीस स्टेशनार ही कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ली आसा 51/2023। थोडे दीस पयलीं 49/2023 एक FIR रजिस्टर। कितले म्हणून आमी FIR रजिस्टर आमी वचून करतले, आमच्या जिवाक धोको आसता तरूय आमी थंयसर वयता। सो आमी मागता पोलिसांनी आमकां सहकार्य करचो, हेल्प करचो आनी हे जे इल्लिगलिटीज चालू आहा हे बंद करपा खातीर आमकां सपोर्ट करचो। देव बरें करूं। जय श्रीराम, हर हर महादेव। आज किरी चेक पोस्टाचे सकाळी फातोडेर बेकायदेशीर गोमांस घेऊन येणाऱ्या एका वाहनाक पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा। ह्या प्रकरणाची तक्रार फोंडा उसगांव हांगातलो गोप्रेमी राजीव जाळ यांनी वाळपय पोलिसांनी केलेली आसा। तांकां अशी खबर कळ्ळी की फोंडा बेळगांवच्यान गोव्याच्या दिशेन एक बेकायदेशीर गोमांस घेवन एक वाहन येताले। तेजे मागीर ते गृहप्रेमीन त्या वाहनाची पाठलाग केलो आनी पोलिसाचे सायन केरी चेक पोस्टाचेर तांकां धरले। जेन्ना तांकां धरले तेन्ना अशें आढळून आलें की तेंचे कडेन कसलो परवानो नासलो आनी जे मांस आसले ते अनहायजेनीक आसले। तेंच्यांनी हायजेनीक अशें कितेंच यूज करूं नासले आनी ते फूड लोडेड आसलेले आनी तेन्नाच ते मारून घेवन येता अशें म्हणजे तेन्ना ते ताजे असले अशें सांगले जाता। आनी ते मांस आसा तेजी किंमत आसा सुमारे 11 लाख रुपया आनी राजीव जाळ यांनी वाळपय पोलिसांनी तक्रार केल्या नंतर केपे हांगातलो सय्यद मंचानी हाका ताब्यात घेतलेले आसा आनी पशुवैद्यकीय डॉक्टर यांच्या खाला पंचनामा करून ते मांस डिस्पोज करपाची कारवाई सध्या सुरू आसा। अशें आढळून येता की 10 दीस पयलींच बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या 3 बैलाक धरलेले आनी तेजी तक्रार ते राजू जाळान दिल्ली अशें कळटा। सत्तरीन हेच्या पयलीं बी अशें बेकायदेशीर गोव्याच्यान म्हणजे बेळगांवच्यान गोव्यान मांस घेवन येवपाचें प्रकरण डेली सुरू आसता अशें कळटा। वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।